नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. जम्मू काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक आणि जम्मू काश्मीर फेररचना दुरुस्ती विधेयक 2023 काल लोकसभेत मंजूर जालें. जम्मू काश्मीरातल्या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशा खातीर नोकऱ्या खातीर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि हेर सामाजिक मागास वर्गातल्या लोकांक आरक्षण दिवपाची तरतूद ह्या दुरुस्ती विधेयकात आसा. जम्मू काश्मीर फेररचना सुधारणा विधेयकात जम्मू काश्मीर विधानसभेतल्या आमदारांचो आंकडो 83 वेल्यान 90 करपाची तरतूद ह्या विधेयकात आसा. तशेंच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती खातीर दरेकी 7 आणि 9 सुवाती आरक्षित करपाचो प्रस्ताव ह्या विधेयकात आसा. ही दोन्ही विधेयकां लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या वांगड्यांची भासाभास जाल्या उपरांत मंजूर जाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीत लक्ष्मीपती सिंघानिया IIM लखनौच्या राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार सोहळ्यात हाजीर रावन पुरस्कार प्रदान केले. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी जलवायू परिवर्तन आणि ताका लागून उपराशिल्ले परिणाम हाचेर विज्ञानिकांनी संशोधन करूंक जाय अशें सांगलें. IIM लखनऊ जैसे शिक्षण संस्थान भविष्य के उद्योग तथा व्यापार का ऐसा नेतृत्व तैयार करने में संलग्न है जिसके मूल में सतत विकास और सामाजिक कल्याण की सोच है. मैं इस कल्याणकारी और दूरदर्शी सोच के लिए IIM लखनऊ की पूरी टीम को बधाई देती हूँ. राज्यकारभारा खातीर भाजपा हो सगळ्यात अधिक पसंतीचो पक्ष आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां. नवी दिल्लीत भाजपाच्या संसदीय मंडळाच्या बसकेक ते संबोधित करताले. हालींच जाल्ल्या राज्य विधानसभा वेंचणुकांत भाजपाक मेळिल्ल्या जैताचो तांणी उल्लेख केलो. 3 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक मेळिल्लें जैत हें कार्यकर्त्यांच्या कश्टाचें फळ आसा अशें तांणी सांगलें. बायलां, तरणाटे, गरीब ह्या 4 जातींक न्याय मेळूंक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. बसके उपरांत ही माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिली. भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है. मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड along with Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh, where we have won with a comfortable margin. But whereas at the same time, Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. देशात पहिलेच फावट सेवा मळार निर्गतीक चालना मेळ्ळ्या अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्यान चालीक लायिल्ल्या मेक इन इंडिया ह्या कार्यावळी खाला हें शक्य जालां अशें तांणी सांगलें. ह्या वर्सांत निर्गतीत गती घेवन $762 अरब माल भारतांतल्यान निर्गत जाला. भारताचो निर्गतीचो पावंडो बेगीनच $1 ट्रिलियन मेरेन पावतलो असो हावेस तांणी उक्तायलो. नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते उलयताले. मोदी जी ने, PM साहब ने जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया, वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक थिंकिंग में चेंज लाने का था. जब हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हुए और उसके पीछे फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग की. आज एक्सपोर्ट्स हमारे $762 बिलियन पहुंचे हैं. गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा है. $453 बिलियन है गुड्स का एक्सपोर्ट. सर्विसेज का एक्सपोर्ट है $309 बिलियन. आंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन संवसारात व्हडा प्रमाणात बदल करूंक शकता अशें प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केलां. नवी दिल्लीत CII म्हळ्यारच भारतीय उद्देग महासंघ आयोजित वैश्वीक अर्थीक नीती फोरम 2023 ह्या विशयावेल्या परिशदेक अर्थमंत्री उलयताल्यो. Transitional energy challenge is a very big challenge. In the meanwhile, the rapidity with which we want to make ourselves green is another challenge running parallel, but both going in different speeds. Transitional energy and the cost of transitional energy is something which all of us are thinking about. The base energy requirement cannot be filled by renewable energy sources, is well known, but it is possible to think in terms of rapidly spreading the renewable energy in such a way that
individual participation is ensured. India's, if I may use the word, India's success in rapidly moving in the renewable energy space, particularly through the solar, is because both the large park establishments and also the rooftop and the farm hedge-based solar panels are happening simultaneously. मडगावच्या रवींद्र भवनात 9 ते 13 जानेवारी मजगती बुलबुल बाल चित्रपट महोत्सवाचें आयोजन केलां. भुरग्यांक मनोरंजना वांगडाच भौसाचें ज्ञान मेळचें हे खातीर पयलेच फावट अशा तरेचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोंयांत आयोजीत करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या निमतान आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मडगावचे आदले आमदार दिगंबर कामत, आदले आमदार दामू नायक, महोत्सवाचे संचालक बिपीन खेडेकर आनी सिद्धेश नायक हाजीर आशिल्ले. पहिले गोयचे बुलबुल चिल्ड्रन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आम्ही 9 जानेवारी पासून 13 जानेवारी रवींद्र भवन मडगांव हांगासर आयोजन करता. डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी रवींद्र भवन मडगांव आणि अंतरंग हांच्या मार्फत हे फिल्म फेस्टिवल जाता. आम्ही 50+ इंटरनॅशनल चिल्ड्रन फिल्म्स ह्या फिल्म फेस्टिवलात दाखयतले. मोर दॅन 55 फिल्म्स थंय स्क्रीन जातली. 12 कॉम्पिटिशन फिल्म, इट इज अ फीचर लेंथ फिल्म्स जी आसतली ही कॉम्पिटिशन फिल्मा खातीर आसतली. 25 शॉर्ट फिल्म्स फॉर द कॉम्पिटिशन एंड नॉन कॉम्पिटिशन स्क्रीनिंग हांचेय बी जातले. 3D इंस्टॉलेशन फिल्म्स फॉर द शॉर्ट डिस्प्ले आसतली. डिजिटल मोबाईल प्लॅटिनम आसतलो. इट इज अ गेम झोन, आर्ट गॅलरी, क्रिएटिव्ह एक्टिविटी सेशन अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटी अलॉंग विथ इट त्योय आसतल्यो. वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स फॉर द चिल्ड्रन्स लायक द इंटर स्कूल बॉलिवूड डान्स कॉम्पिटिशन्स, मास्टर क्लास एंड मिस बुलबुल फॅशन शो आसतलो. स्पेशल वर्कशॉप फॉर द टीनेजर्स एंड ड्रोन मेकिंग एंड ग्रीन स्क्रीनिंग युजेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे कॉम्पिटिशन्स आनी ते ऑर्गनायज करतले. मडगाव बाळ्ळी मार्गाचेर शाळेच्या भुरग्यांक घेवन वचपी बाल रथ ह्या बशीक अपघात जाल्ल्या कारणान 10 विद्यार्थी जखमी जाले. जखमी विद्यार्थ्यांक मडगावच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. जखमी विद्यार्थ्यांची भलायकी सुदारता अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. हो अपघात दुर्दैवी आसा आनी अपघाताची चौकशी करपाचे आदेश आपूण दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. शाळा वेवस्थापनांनी भुरग्यांक व्हरपी वाहनांची वेळच्या वेळार तपासणी करूंक जाय अशी सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांनी केली. म्हाज्या अंदाजान 5 भुरग्यांक तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे मातशें चड लागलेलें. ताका 5 भुरग्यांक शिफ्ट करून तेजी जी फुडली इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय केल्ली. एका भुरग्यांक मातशें चड लागलेलें. तेजें स्टिचींग आनी हें तें करून तेजी CT स्कॅनूय करपाक जाय तेंय केलां. आतांय परत हांवें तेजी खबर घेतलेली. बरें आसा भुरगें तें. ओके, बट इन्सिडंट जालो तेज्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावपाक जायना. आमी टायम टू टायम म्हणजे सगळ्या स्कुलांक आमी बस मेंटेनन्स करपाकूय तेंच्या कडेन पयशे दिता. तेंच्यांनी बस ही टायम टू टायम मेंटेन करपाची आसता. ड्रायव्हर, तेंचो हेल्पर आनी मॅनेजमेंट हांच्यांनी बी बशीची जी आसा पळय ती खबरदारी घेवपाक जाय. आमी बसीस ज्यो दिता त्यो लिमिटेड भुरग्यां हाडपा खातीर खरें म्हणजे. आतां त्या बसींनी सगळे हांवें आतां ताका एक रुल्स रेगुलेशन्स फाटलेय फावटी सांगला त्या प्रमाणे तांकां कळयल्याय बी तांची जबाबदारी कितें कितें आसता मॅनेजमेंटाची ती. एक्चुअली तेंच्यांनी तितकी जबाबदारी घेवपूय गरजेचें आसा. त्या खातीर एकदां भुरग्यांची आमकां शेवटी चिंता आसा, भुरग्यांची काळजी आसा. आणि आता खेळा मळार बायलांच्या 20 षटकांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यात काल मुंबईत जाल्ल्या खेळांत इंग्लंडच्या पंगडान भारतीय पंगडाचेर 38 धांवड्यांनी जैत मेळयले. कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना इंग्लंडच्या पंगडान 6 गडे वगडावन 197 धांवड्यो केल्ल्यो. मात ही मोख साधतना भारतीय पंगड फक्त 159 धांवड्योच करूंक शकलो. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. त्या खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज पणजीचेर तुम्ही भेट दिवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.